म्हादय न्हंयेच्या प्रश्नाचेर केंद्र सरकाराक स्पष्ट संदेश दिवपा खातीर 40 आमदारांनी लोकांक एकठांय हाडपाची गरज आसा आनी प्रस्तावित जे कितें म्हादय न्हंयेची कर्नाटक वळवणी करपाचो विचार करता ताचेर खर निशेध करपाक जाय असो उलो मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान केला. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. In fact, on Maday issue is really a sensitive issue. आनीक हातून आमी सॅडली आमकां दिसता पडटा की डिफरंट पॉलिटिकल लिडर्स एकमेकाचेर स्टेटमेंट काडटा आनी एक एटमॉस्फियर पेड्यार काडटा. आजचे दीस एकमेकाचेर चार्जीस करपाचो न्ही. आजचे दीस आमकां बरें म्हादय रिवर साल्वार करपाची आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय विथआउट एनी पॉलिटिकल डिफरन्सीस. आनी हें केन्ना जावपाक शकता? आज सगळे 40 आमदार आसात. 40 आमदारांक फॉलोईंग आसा. कितलोसो फॉलोईंग आसा? एक मॅसिव सामकें प्रोटेस्ट करून सगळ्या लोकांनी मोबिलायज सगळ्या ह्या पॉलिटिकल लिडरांनी आपापल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आपापल्या वार्डांतल्यान लोकांक मोबिलायज करून एक एजिटेशन करपाक सुरवात करपाक जाय. तेन्नाच ताचेर कितें नियाळ येतलो. तेन्नाच एक मेसेज मेळटली सेंटराक की गोंयकारांक हो कितलो सिरियस इश्यू आसता. फक्त आमी प्रेस कॉन्फरन्सूच घेतले म्हूण ते भाशेन जावपाना. एक अवेरनेस जाता ना न्ही, पूण एक सामको एग्रेसिव्ह एजिटेशन केले शिवाय हे सेंटराकूय ही मेसेज वचपाना. कित्याक आमी पळयतात की प्रत्येक पार्टी आपलो जो वोट बेस आसा तो इन्क्रीज करपा खातीर हे सपोर्ट दाखयतात. पूण तो सपोर्ट यू शो इट बाय मोबिलायझिंग पीपल इन वे ऑफ एन एजिटेशन. नॉर्थाक करपा जाता, सावथाक करपा जाता, पूण ईच एंड एवरी पॉलिटिकल लीडर हॅज टू कम फॉरवर्ड and mobilize their people and take this issue very aggressively and send a clear message to the center that Goans are not going to allow the diversion of Maday River. लोकांचे आसूं जाल्यार एकूच सांगपाक म्हणजे कितें आहा, जशें आमी गोंयांत कोंकणी एज्युकेशना वेळार बंद करून लोक सगळे मार्गार आयिल्ले, तशें करून सगळे जातीचे कातीचे पातीचे लोक सगळे एज्युकेशन करून मार्गार येवपाक जाय, गोवा बंद करपाक जाय. जाल्यारच हो म्हादय इश्यू सॉल्व जातलो. नाजाल्यार हो इश्यू सॉल्व जावचो ना. हांव सोबे माजर सांगता. दुसरें हे तुमी पॉलिटिशनां भाजपाची गरज ना, हे दोनी अर्थान आहा. तेन्ना आतां पब्लिकेनूच फुडें सरून हे गोवा बंद करून ताचेर निर्णय घेवन हे एज्युकेशन जाग्यार घालपाक जाय. ना जावचें न्ही. म्हादय खातीर आमी सगळ्या गोंयकारांनी पोसेसाक हात घालून जबाबदारी धरतेक आमच्या मायभूंयक गोंय मायभूंयक आमी जबाबदार आनी जबाबदार जावपाक जाय. हें पॉलिटिकल डायरेक्शन कोता येवचें ना. आमकां सगळ्यांक कळना दीस वील बी अ नॅचरल डिजास्टर ऑफ अनइमॅजिनेबल क्वांटम. तें आमकां येवजूंक सुद्दां शक्य ना. इतले भयानक ताजे हे जातले परिणाम जातले. त्या खातीर अडाणी शिक्षीत सगळे लोक एकत्र येवपाक गरज आसा.